बॉलिवूड अभिनेत्री रीमा लागू बुधवारा फातोडेर मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटलात काळजाच्या आताकान संवसाराक अंतरली। मराठी तशेंच हिंदी फिल्मांत आपल्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर फामाद आशिल्ली अभिनेत्री रीमा लागू बिरेस्तारा फातोडेर 3.5 वरांचेर संवसाराक अंतरली। तांच्यांनी निमणो श्वास कोकिलाबेन ह्या हॉस्पिटलांत घेतलो। काळजाच्या आताकान तिका पिरायेच्या 59 वर्सां मरण आयलें। तिणें आपल्या कारकिर्दींत खुबशा फामाद फिल्मांनी काम केलां। मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ है अशा फामाद हिंदी चित्रपटांनी तांच्यांनी काम केलां। तिणें अंतर्नाद ह्या कोंकणी चित्रपटांतय काम केलां। तशेंच सद्याक टीव्हीचेर चालू आशिल्ल्या नामकरण ह्या कार्यक्रमांतय ती भुमिका करताली। मराठी चित्रपट मळार तांचें मोलाचें योगदान आसा। तांच्या मरणान सिनेमा सृश्टीत पोकळीक निर्माण जाल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।